गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गाय वेलकम माय युट्यूब चॅनल. सकाळचे 8 झाली असा बाहेर सल्ला आम्ही वचपाक. चहा बी काय पिवना वयता आम्ही अर्बन अण्णा ऑलवेज. सकाळी संग अलार्म दवरला, रातचे सांगला 7 अलार्म दवर म्हणून. सकाळी संग अलार्म दवरला. लंडना वयता बशी इतले बेगीन उठून. एकदा ते अलार्म जाले आयकोंक येले न्ही, मागीर म्हाका परत झेम पडना. रातचे सांगला हांवें 7 दवर आनी संग दवरला. अर्दे झेम पिड्ड्या म्हणजे आता म्हाका न्हीद येवपाक लागला. होत करता गडबड गडबड. झाड वयरूच आहा, हाडूकूच ना. म्हाका झाड घाल, तूं झाड म्हटलें. तोपे झाड आमचे नाल्लाचे झाड. ओके, तर बेगीन आले, रेडी जाले आणि उठले बरोबर पयलीं झाडांक उदक घातलें. ते मेन भरपूर घातला उदक. सो फाल्यां सॅटर्डे संडे 2 दीस ताका उदीक ना न्ही, ताका लागून सो भरपूर उदीक घातला. भायर सरली आमी. ओके, आतां पळयता खंय चाय पिवंक मेळटा जाल्यार. अर्बन ना तुज्या तो बार हांगा या म्हणून खंय बप्पा मार्शलान न्ही, सॉरी मेर्शी मार्शलान मेर्शीज ते बाप्पा रेस्टॉरंट आहा. पण आयज बी बंद बी उरले सांगू शकना न्ही, कित्याक फाल्यां चवथ. ताका लागून म्हटलें हांगा अर्बन हॉटेलांत या मसाला डोसा मारया म्हटलें. तूं इडली सांबार. ओके, भायर सरला. रातचो बरो पावस पडलेलो, आतां तातूंत काळोख जाला. ओके, चल तुका मेळटा अर्बन हाडना. ओके चला. ऋत्विकाचे इडली सांबार आणि माझे मीठ तुमकां येता घेता मेहंदी. हे पळयात इतले तांबडे जावंक ना. मागीर तेणी तांबडे जाता मागीर. हे पळयात. आणि जेन्ना मेहंदी सकाळी तितून काडटा न्ही, काडच्या पयलीं न्ही हातान न्ही हें लावंक जाय, खोबरें तेल लावन न्ही बरें पुसोवंक जाय, मागीर तें काडूंक जाय. सगळें बेडार पडलां म्हाजें पिठो चुकलें न्ही तें. मागीर ते नेक्स्ट डे न्ही आनी चड तांबडे जाता. मसाला डोसा पयलीं न्ही तुमी बेबी मसाला डोसा करताले, आतां करना. सो जस्ट चाय पिवन भायर सरले आमी. आतां न्ही अर्बन हाडना सारकी चेंज जाला. स्टार्टींग न्ही मसाला डोसाच्या भितर न्ही एक तुमी रेड चटणी लायताले. आवय खावंक बरें लागतले. आतां भितर चटणीच ना रेड जाले. स्टार्टींग तेंच्यांनी हयच आसता. खंयच्या रेस्टॉरंटाक वचत तुमी, स्टार्टींग सामकें रेस्टॉरंट म्हणजे लोकांक हें करून घेतात, म्हणजे यो लागीं यो म्हणून. तशेंच तुमी दवरा न्ही मेथड, तुमी कशें करता पळय ते भितर चटणीच ना. लास्ट टायम गेली तेच सेम चटणी नासलेले भितर. आनी आयजूय जेन्ना न्ही डोसा करतना न्ही भितर तुमी एक चटणी लायतात, म्हणजे एक पावडर टायप रेड चटणी लायतात. ग्रावंड चटणी भशेन लायताले भितर मसाला डोसाच्या भितर. आतां कांय ना. हांव ते सांबार खायत ना. हांव सांबार सुकून सांबार पिता. म्हाजे घेता आपले पिता सांबार. मामा म्हाका तर आवडना सांबार. एक्चुअली म्हाका सांबार आवडत ना. जे हांव बी करता पळय इल्लें खाता, अशें म्हाका आवडत ना सांबार. खबर ना कित्याक ते. म्हणजे डॅडी सामको पिसो आसलेलो सांबाराक. असो जावंय जाला. डॅडीचे कितें गूण आहा पळय सगळें जावंय गेला. च्या पिवपाचे, सांबार पुसकून पिवपाचे आनी कितें आनी कांय नाय का सवय. ओके, भायर सरला आमी. पळोवया फुडें कशें कितें जाता तें. पावस ना हय, वत पडला पण मातशें पावस जाय आसलेलो. बरें दिसतालें. ना रे बारीक पडला न्ही, मातशें थंड दिसता. मागीर तांकां गाडी मारतना बी मातशें बरें दिसता. ओके चला मेळटा मागीर तुमकां. घरांतल्यान भायर सरतना कडक वत न्ही. आतां पळयात जस्ट आमी पावला वेर्णा न्ही, पावस पळया व्हडलो पावस येयलो, काळोख जाला सारकें. सो आतां आमची गाडी रावला चाय पिवपाक. काणकोण न्ही काणकोण न्ही काणकोण पावली आमी. जस्ट हायवेरूच न्ही एक हांगा टी स्टॉल आहा. जेन्ना आमी वयता न्ही कुमटा हांगा रावताच. आनी हांगासर न्ही सगळें माटोळेचें सामान. हे पळयात शुभदोलेम बस स्टँड. पळय हांगा सगळें न्ही मातोळेचें सामान बी आहा. हे वाल बरें आहा पळय. वाल बरें आहा. हे माटोळी मगे हे कितें म्हणटा गे काटा. चिकू पळया चिकू. आयकता शिवना हें वयतना व्हरया. ना आतां नाका. थंय हाडला आसतलें. हेजे न्ही फ्राय बरें जाता. हेजे फ्राय बरें जाता. हे पळय धाकटे दुदी. अननस पळय धाकटे शिनात. धाकटे अननस. शिव बसलो हांगा चाय पिवपाक. थारो ना शिवाक. ऑर्डर केलें तुवें?
तुका जाय रे भाजयो बीन हांगा बरें आहा वयतराक बरी आमी आं बरें बरें आहा भाजयो बीन आनी कितें कितें ऑर्डर केला भाजी ओके चला चा सांगता चा पिता आमी जेवणाक पळय मसाला डोसा पोट भरोंक ना फक्त भाजी भाजी म्हटले की तोंड सारकें फुलता सारके चणा भाजी उसळ आतां कसले कसले ते सुकी सलाड पातळ सलाड पातळ खंय तुका बरें एक झॅम काडले रे बरो न्हिदलो आनी म्हाका झॅम बरो आला गाडयेन आतां न्हिदता हांव म्हटलें एक चाय पिवया मातशें हें जातलें बीन उठलें न्ही ताका लागून रातची आमी लेट न्हिदलेली 12:30 न्ही मेहंदी घालता म्हटलें न्ही लेट न्हिदली आमी जालें आमची चाय पिवन आतां भायर सरता आनी थंयसर न्ही थोडे भाजयो बी रावला पळय अशे लोकल घेवन रावतात न्ही भाजयो बीन प्लीज तांचे बार्गेनींग बीन करनाकात ओके घेयात कित्याक इतले कश्ट करून तुमी रोवयता आमी सगळे आनी मागीर घेवन रावतात जाणटे पाप दिसता पळोवनूच पण हांवें कांय घेवंक ना कित्याक खबर आहा म्हाज्या कजनागेर न्ही आतां गणपती हाडटा न्ही हाजीगेर सगळो म्हणजे सगळें सामान बी हाडटा जे चवथीक बी जाय पळय सगळें तुमी हाडून दवरता मागीर आमी एक्स्ट्रा व्हरप ते मागीर एक्स्ट्रा जाता मागीर तशें वेस्ट जाता सो आमी कांय हांगच्यान व्हरना आमी जायत न्ही पयशे दिता हातीनूच ओके तें बरें हय का न्ही की तुमी सगळें हाडून दवरता सो जेन्ना येतली पळय आमी तेन्ना हांव सगळें भाजी बी व्हरतलें हांगच्यान तें म्हाका तें ब्रिंजल घेवंक जाय लांब आसता पळय ब्रिंजल सांगू तुमकां सोलकडी आनी फ्राय केलें न्ही बरें लागता सो पळोवया इफ कुमटा बीन बरें भाजी बिजी मेळ्ळें निरफणस नात न्ही हांगा निरफणस नात सो पळोवया कुमटा बीन बरें मेळ्ळें जाल्यार येताना घेवन येतलें हांव भाजी बीन भाजी जायत कितें ओके चला चा पिली आमी बरी दिसली मातशें आतां पळयता फुडें आनी कितें मेळटा तें दाखोवपा सारकें पळोवया मागीर ओके चला सो आतां आमी आयला हांगासर पांय पडपाक थंय पळय कितले मंकी 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 सो आतां आमी गेल्ली पळय पांय पडपाक तें एक झाड हा झाडाचेर ताका न्ही एक गणपती कशें सोंड आसता ताका न्ही सोंड येयला सो पयलीं न्ही सिंपल आसलेलें कांयच नासलेलें न्ही ना अशें एकूच झाड आसलेलें ताका शेड बी कांय नासलेलें हय मागीर न्ही हेंच्यांनी बरें ताका शेड केला मागीर ग्रील बी घालून ताका बरें केला आमी जेन्नाय वयता न्ही कुमटा पांय पडूनच वयता आमी रस्त्यारूच आहा ते खूब जाणां अशें येता आनी पांय पडून वयता सो आतां आमी पावला कारवार आनी हांगासर ते ब्रिज पडलेलें न्ही हे पळय तो रस्तो म्हणजे बंद केला आतां सद्या आतां अशें वयता गाडये सो पळोवया म्हटलें हांगच्यान दिसता तरी हय दिसता दाखयता तुमकां ना दिसना तोंड खंय वयशी फुडें ते फुडें फुडें हा दाखयता तुमकां मातशें फुडें आनी फुडें हा पळयात दाखयता तुमकां हें पळयात तुमकां दिसता जाल्यार हांगासर रोड आहा तो पळय हांगासर सो स्कॅरी न्ही ओ पळय तरी शी बाय म्हणून तो आतां बंद केला हांगासर हें पळय हांगा पळय तुमकां दिसता आसतलें ट्रक मारले न्ही एक ट्रक पडलेले आनी गाडयो बीन कांय नासलेले खंय हे पळय ते पळय मदीं हाडलें बस अबे हांगाच ते हय येता खूब टायम लागतो अशें पळय हें करपा न्ही सामकें स्कॅरी आं केन्ना आमी येताली पळय म्हणजे कुमटा बी वयताली पळय अशेंच वयताली आमी न्ही तेन्ना ते अशें हालताले तेन्ना अशें हालताले तेन्ना खरेंच आं आनी त्या टायमार कोण नासतलें म्हणून सांग फक्त एकूच तो ट्रक आसतलो तो ट्रक पडलो पण ताका कांय जावंक ना ड्रायव्हराक वाचलो आतां ताका ते खूब टायम लागतलो ताका करपाक तेन्ना ते हालताले ते न्हू अशें हालताले तेन्नाच शी सो आमी कारवार पावला ओके आनी कडक कसले कडक वोत सामकें कसं पडले मम्मी पडले ते जाम पावस ना कडक वोत हय सो आतां आमी येयला कारवार बीच सो ह्या वाटेन येयलात न्ही म्हटलें वचया म्हटलें की आमकां न्ही कारवारच घेवंक जाय सो म्हटलें टायम जाला 11:30 सो म्हटलें हांगासर मातशें टायम स्पेंड करया हा बरो वारो सुटला न्ही हो आमचो सेकेंड टायम आमी बिचार येयला केन्ना लास्टान थंय आसतली दाखयता तुमकां हांगा बरें आहा
बरीच आणि वारो पळय कितले सुटला वारे. बिचारनी जस्ट 5 मिनिटं बसली आम्ही. मग आता आम्ही येला कारवार सिटीन. आता असे गेले न्ही बस स्टँड आणि हांगासर फुलां बिलां भाजी बिजी सारकी विकूंक बसला. बाजार म्हणजे फाल चवथ न्ही ताका लागून फुलां बी सामके फ्रेश दाखयत तुमकां. तेवटेन सगळे फुलां बी विकूंक रावला आणि सारकी गर्दी पडला. फुलां फ्रुट्स बीन हांगा पळय कितें बरें आहा. बरी चवथ न्ही अशें मार्केट अशें भरतात. हांगा फ्रुट्स बी सगळे दवरला. तो रस्तो बंद केला आनी आमी हांगा शिरकाली. ते पुलिसान सांगले अशें वचोंक पावलो मागीर तेंच्यानी भायर घेवंक मेळटा खंय. हांव न्ही कारवार जस्ट बस स्टँड पर्यंत पावला. कारवार मार्केट पळोवंक ना हांवें, फीश मार्केट पळोवंक ना, कांयच पळोवंक ना. ते एक दीस सांगले शिवाय आतां आमी या न्हू हय. म्हाका कारवार मार्केट फीश मार्केट म्हाका पळोवंक जाय. फक्त हांव बस स्टँड पर्यंत येयला आनी हांगा दाखयता तुमकां सगळें माटोळचें सामान बी दवरलां विकपाक. सो हांगासर पळय सगळें माटोळचें सामान विकूंक बसला. सो आमी येयला हांगा जेवपाक हंटर्स डॅन. पळोवया. सो सेम हेंचे न्ही हंटर न्ही कुमटाय आसा या न्ही. आनी जस्ट फुडें न्ही या मॅक्स आहा. सर या फर्स्ट फ्लोर. ती बरी आहा न्ही साडी. हेंय बरें आहा. ब्लावज पळय कितलें बरें आहा. अशें न्ही बरें आहा न्ही. बरें आहा. लायटींग बरें आहा न्ही. सो हांगासर घेतला आमी प्रॉन्स रवा फ्राय. टूट पडो बापू एंड चेडो. बापू एंड चेडो तूट पडले पळय. सो हांगासर घेतला बटर गार्लीक नान आनी हांगा आसा पनीर टिक्का आनी फ्रायड रायस. चला जेवताना मागीर मेळटा तुमकां. सो जालें आमचें जेवण आनी जेवण बरें आसलेलें आनी थंय तुमकां न्ही थाली मेळटा. ओके थाली घेवंक ना कारण बेश्टें लायट अशें घेतलें आमी. आनी ते रेस्टॉरंट सकयल हें आसलें न्ही साडी शॉप आनी साडी घे खंय. वेस्ट करनाका मनी. पयशे वेस्ट करप ना. बेंगलूर येदे पोटले उखलून हाडला हांवें साडीचे आनी घे साडी घेवंक जाय. सो असं म्हटलें घे म्हणटा ना म्हणना पण आपलें कांय घेयना. म्हाका घे म्हणटा. आसलें बरें बरें साडी आसलेलें पुरो. आतां बेजार येयलो म्हाका साडी घेवन. ते ब्लावज शिवपाकच नाका आतां मागीर अर्दे पयशे थंयच वयता ब्लावजाकूच. ओके तुजे हांवें भायर सरला. आतां पळोवया खंय वयता आमचे कडेन. पावस ना हय. लोकांक बरें जालें शॉपिंग करपाक बीन सगळें सामान बीन घेवपाक. एक्चुली पावस ना जाल्यार बरें. ओके सो मेळया आतां आमी वयता कुमटा. ओके चला. सो आतां वयता आमी टनलच्या भितर. बरी दिसलें. बरी दिसता न्ही. आवाज पळय. तूं कितें बेश्टो ऑन मारता. हय बरी दिसता हें पळयात. दोन आहा न्ही. हय फुडें एक आहा. हय हांगा एक म्हणजे हांगा सोंपता आमी आनी फुडें एक आहा ते पळयात. आनी म्हाका न्ही येवंक जाय आसलेलें हांव केन्ना वाट पळयतालें. केन्ना दोन आहा पळय तेवटेन एक आसा आनी हेवटेन ते येवपाक पण रावल्लें केन्ना वयता काय म्हणून. पुरो सो जस्ट पावली आमी कुमटा. झेम पण आले तुका न्हिदलोय सर बरें. आनी हांगासर आमी रूम बूक केला महालक्ष्मी कम्फर्ट. ओके या न्ही. पोटली काडले आनी कांय ना ते बॅगूच हाड. सो हें आसा महालक्ष्मी कम्फर्ट. सावकाश. हें आसा आमचें रूम. आतां तुमी म्हणटली भयणीचें घर आसा आजीचें घर आहा तुमी थंय कितें रावना. तें तुमकां हांव नेक्स्ट व्लॉगान सांगता. ओके आतां खूब टायर्ड जाल्लें आसा. मातशी एक झेम घेता ती सांजची पळोवया खंय वचपाचें कितें प्लॅन अशें ना. आजीगेर वयता जाल्यार भयणीच्या हांगा लागीत आहा. हें हॉटेल आहा पळय जस्ट म्हाका दिसता 1.5 किलोमिटर लागीत आहा. सो पयलीं चितलें की हें ते बॅग बीन आहा न्ही ते भयणीक दिवन येवंक जाय कपड्याचे. ओके सो तो नेक्स्ट व्लॉग येतलो. हो व्लॉग हांगा एंड करता. ओके तो चला व्हिडिओ एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय टेक केअर. बाय म्हणटा. बाय बाय म्हण. I love you, friend. Please leave a comment, share, subscribe to my channel. चला बाय.
तर आयज न्ही एक बड्डे आसा ताका विश करया. तर नांव आसा रानिया अफन्सो. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तर वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रानिया अफन्सो. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय.